मंगळूरू दियेसीच्या सबार पिरगजेपैकी हजार पिरगज एक जावन आसा. हाका चारित्रीक हांगासर कुर्सावाट चलोवंत आसा वर्सा. आमचे मलगडे हांगासर चलोवन येवन हांगासर ह्या कुर्सावाटेन भाग घेताले. सबार वर्सां जावन ही चलोवन आसा. हांगासर आमी सर ल्हान आसतना चलोवन येवन आमचे मलगडे येताले, आमी येताल्या आनीक ही कुर्सावाट बऱ्या तरेन अजुनूय चलोवन आसा. तशेंच आतांच बीस साहेबांनी ही कुर्सावाटेच्या भक्तीपणांत भाग घेतिल्लो आसा. आधुनीक काळार हांगासर भक्तीपण वाडोवंत आसा. कित्याक म्हळ्यार आदल्या काळार हांगासर वीज दिवे आनी कांय नासले, गॅस लायट आनी दर ही हांगासर ही कुर्सावाट मलगडे आमचे चलोवन आसले. आधुनीक काळार हांगा वीज दिवे आसात आनी आतां जाय तितल्यो सौकर्यो हांगासर आसात. बसांची वेवस्था केल्या, लोकांक येवंक भक्तीपणां दारूंक जाय जाल्ले परी हांगाच्या आतांच्या पदऱ्यापणी हाका जाय जाल्लो फाटीबोय दिवन आसात. आनीक जाता तितल्या लोकांनी ह्या भक्तीपणांत भाग घेवन एका कुशीन जावन वचोवन गुड्यार सोडून थंय प्रसंग उपरांत हांगासर देवून येवन हांगासर कुर्सावाटेचे भक्तीपणां दारूंक एक अवकाश मंगळूर दियेसीक उडपी दियेसीक मेळटलो म्हणून हांव चिंता. हातूंत भाग घेवचें, भाग आमकां मेळोवन दी. मुखल्या वर्सांनी हाका जायतलो सहकार आमी दिवचे आनीक ही कुर्साची वाट अशेंत मुखार वचपाचें.